गोयची मुख्यमंत्र्याचे जो स्टेटमेंट आसा की गोयचे सगळे तेगेले मंत्री असते साफ सुथरे आसात, स्वच्छ आसात, एकदम क्लीन आसात आनी तो कसल्योच इलिगलिटीज जावं करप्शन कसलेंच केल्लें ना. हो स्टेटमेंट म्हणजे 34 दिसांनी एक केल्ली निव्वळ करमणूक जाल्ली आसा. कारण गोंयचो मुख्यमंत्री हो हेजे पयलीं सारको फामाद आसा. ताका आमी डॉक्टर ऑफ फेल्ड फोरकास्ट म्हणटा. कारण हेजे पयलीं जेन्ना आमी मिलिंद नायकाचें सेक्स स्कॅन्डल ओपन केल्लें त्या टायमार होच प्रमोद सावंत सांगतालो की तो इनोसंट. तेजे नंतर ताणें ताकाच रिजायन जावपाक लायलें. जेन्ना सिद्धी नायक, महम्मद आगा हेंच्या मरणा उपरांत रोखडेंच ताणें सांगलें की ते बुडोवन मेल्या. वेगळी वेगळी प्रकरणां आशिल्लीं. सोनाली फोगाट हाचे मरणाचो इशू जालो तेन्ना हेणें ऑलरेडी अनावन्स केलें की ते हार्ट एटॅक घेवन मेले म्हणून. हाचे भायर हेणें असली फेल्ड फोरकास्ट खूब केल्ली आसा. 100% गोवा हें ओपन डिफेकेशन फ्री आनी गोंय हें 100% नळा उदकाची पुरवण केल्लें राज्य अश्यो कितल्योश्योच ताणें फटी मारलेल्यो. गोंयच्या लोक आयुक्तान वेगवेगळ्या मंत्र्यांचे दोन जवळ 21 सर्टिफिकेटी ऑफ करप्शन त्यो ह्या मुख्यमंत्र्याक कडेन दिल्ली आसात की तुजे मंत्री कितले स्वच्छ आसात त्या लोक आयुक्ताच्या त्या ऑर्डरींनी कळटा. गोंयचो पयलींचो राज्यपाल श्री सत्यपाल मलीक हाणें मुख्यमंत्र्याक लबाड म्हणलें. हें सगळें जर पळयलें ओवरऑल जाल्यार हाची एक वेगळी करमणूक तो गोंयकारांची करता हें सिद्ध आसा. हांव ताका एकूच प्रश्न विचारपाक सोदतां की हो जो तुवें स्टेटमेंट दिला की मंत्री तुगेले सारके स्वच्छ निवळ ते इलिगलिटी कांय करनात आनी ते सारके क्लीन, तें तुवें जी हांवें फर्स्ट केस रिलीज केली लँड ग्रॅबिंगाची आनी जितूंक सांगलें की मंत्री इनवॉल्व आसा म्हणून, त्यो केसीस ऑलरेडी पुलिसां मुखार आसा, विजिलन्सा मुखार आसा आनी SITचे मुखार आसा. हे स्टेटमेंट तुवें इन्व्हेस्टिगेशन करून दिल्लें आसा काय जशें तुवें फेल्ड फोरकास्ट केल्लो आसा त्या प्रमाणे हो स्टेटमेंट तुजो आसा?